नमस्कार. गोंयकारांनी जवळ जवळ प्रत्येक फिल्डांत आपलें नांव करून दवरलां. नाटक आसूं, संगीत आसूं, पेंटींग आसूं, कला आसूं, शिल्पकला आसूं, प्रत्येकाचो हो छंद. थोड्यांनी मागीर ताचो वेवसाय केलो, पूण प्रत्येकाचें नांव जालें. पूण कांय गोंयकार अशे आसात ज्यांनी वेगळे वेगळे छंद केले. कोणें स्टॅम्प जमयले, कोणें कॉयन्स नाणी जमयलीं, कोणें नोटो जमयल्यो, कोणें कित्या बद्दलची माहिती एकठांय केली, मेळटा थंयच्यान माहिती घेतली आनी ती आपल्या तकलेन दवरली. त्यामुळे ती कोणाक कळ्ळी ना आनी ती माहिती कळ्ळी ना म्हणून हो गोंयकार कोण हें कळ्ळें ना. काजुलो म्हणटा तो एक किडो, आनी ताका म्हणटाच आमी किडो म्हणटा आसतनाच येताच तो किडो अशें म्हणटा. पूण ताका स्वताची एक प्रकाश आसता. तो दिसाचोय आसता, पूण तो आमकां राती दिसता, कित्याक तो सुर्याच्या प्रकाशान दिश्टी पडना. ज्या लोकांनी नामना मेळयलीं तांच्या प्रकाशान हे स्वता वेगळो वेगळो छंद केल्ले काजुले गोंयकार पळय आसा न्ही, ते आमकां दिश्टी पडूना. आनी म्हणून ह्या काजुलो म्हणटा त्या सिरियलांतल्यान अशे कांय गोंयकार की जे आमकां खबर ना, आमच्या समोर येवना, तांणी काम कितें केलां ताची आमकां कसलीच कल्पना ना, अशा गोंयकारांक तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार हाडपाचो हो प्रुडंट मिडियाचो एक प्रयत्न. आनी आज ह्या पयल्याच एपिसोडान असोच एक गोंयकार, पणजेच रावपी, ताचो एक छंद वेगळोच, गाडयांची माहिती एकठांय करप. पयलींच्यो पळय गाडयो आसा आमचे कडेन, त्यो कोणा कडेन आसा, त्यो गोंयांत कश्यो आयल्यो, तांचे नंबर कितें, सगळें ह्या मनशाक पाठ. पूण हो कोणाक खबर ना, हो गोंयकारांक खबर ना, पूण हो जगाक खबर आसा. तो कसो खबर आसा ती माहिती आज आमी ताजेच कडल्यान करून घेवया. ह्या मनशाचें नांव मिलिंद आंगले. मिलिंद बाब, प्रुडंट मिडियाच्या ह्या काजुलो ह्या पयल्याच एपिसोडान तुमी आयले, तुमकां येवकार. खरें म्हणजे ताका मिलिंद बाब म्हणपाक म्हाका दुख दिसता, कित्याक आमचे घराण्याचे संबंद, आंगले घराण्याचे. हांव ताका सदांच तूं म्हणटा, आजूय तूंच म्हणटा, राग येना न्हू? तूं सदांच नाही. बरें, म्हाका सांग आतां, तुका हो गाडयांचें पळय पिशें आसा, तें कशें लागलें आनी केन्ना लागलें? कित्याक तूं ऑटोमोबायल इंजिनियर. हय, म्हणटा तूं ऑटोमोबायल इंजिनियरिंगाक कित्याक गेलो? तें पिशें लागलें म्हणून गेलो, काय तुका बाकीचे मार्क पडले ना, कांय करूंक मेळ्ळें ना म्हणून गेलो? सांगता तुका. हय, सांग. म्हजें आजोळ वास्को जयशायगेर, आनी ताजो गाडयांचो डिलरशिपाचो धंदो, पयलो दुसरो धंदो ताजो ट्रान्सपोर्टाचो. हांव जायत पासून भुरगेपणांत पासून तांचो डिलरशीप जायली थंयची. आनी हांव चडसो शाळा स्कूल सुरू जावचे पयलीं चडसो वास्कोच उरतालो तांगेरूच. पूण तांच्यो गाडयो येता वता तातूंत म्हाका ती एक आवड तयार जाली. परिसरांत आनी कोण म्हजे बरोबरचे कोण नासताले. म्हजो टायमपास किंवा छंद कितें जालो ऑटोमॅटीक तयार जालो नकळत, की ते ड्रायव्हर क्लिनरा बरोबर मिक्स जावप. ते कितें करतात ते गाडये कडेन, ताका लागून एक बेठीच एक नकळत तो कसलो पार्ट रे विचारलो. ती नांवां पाठ जालीं पार्टांची. ल्हानपणांत म्हाका हो पार्ट कसलो, तो पार्ट कसलो, म्हाका पार्टांची नांवांय येतालीं आनी कसलो पार्ट वळखूंकूय येतालो. तेन्नाच्यान एक आवड तयार जाली पळय, ती म्हाका एक संवय आहा. कितें म्हाका कितें सांगलें तकलेन धरलें म्हणजे उरता तकलेन कितें. ताका लागून हांव चालू उरलें तशेंच तें. मागीर फुडें कितें आसा, ऑटोमोबायल इंजिनियरिंगाक आवड आशिल्ली, पळोवया म्हणलें ट्राय करता. ऑटोमोबायल इंजिनियरींग हो आतां हो वेगळो आयला, डिप्लोमा डिग्री ऑटोमोबायल. पयलीं हो ME ऑटो ऑर पोस्ट डिप्लोमा इन ऑटो आशिल्लो. आफ्टर कंप्लिशन ऑफ BE ऑर डिप्लोमा इन मेकॅनीक. कळ्ळें? ME वॉज 2 years आनी पोस्ट डिप्लोमा वॉज 1 year कोर्स. न्ही, म्हणजे पयलीं बी मेकॅनीक करचें पडटालें. हय,
अच्छा तुमी पयलीं बी मेकॅनिकल हय हांवें डिप्लोमा मेकॅनिकल केलो डिप्लोमा मेकॅनिकल ओ आनी हांव मागीर हो पोस्ट डिप्लोमा इन ऑटोमोबायल केलो आनी पोस्ट डिप्लोमा ऑटोमोबायल हो VGTI बॉम्बे एकमेव इन्स्टिट्यूट जेचे कडेन हो ऑटोमोबायल पोस्ट डिप्लोमा आशिल्लो मागीर तुमी गोंया पिपल्स हायस्कुलान तुमचें शिक्षण हय जाता मागीर तुमी शिकूंक फुडें शिक्षण पुणे हय मुंबय गेलो आनी मुंबय मागीर VGTIत पावलो आनी तो पोस्ट डिप्लोमांक थंय ताका सीट आशिल्ली 20 तेन्ना तें तुका स्टेट वायज आनी अशें कांय तेन्नाच्या आमच्या टायमार नाशिल्लें मेरिटाचेर दिवपाक आनी 20 सिटान नशिबान म्हजो नंबर लागलो कळ्ळें 20 सिटान म्हजो नंबर लागलो आनी ताका 1 वर्स कॉलेज आनी 6 म्हयने फुडलें प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगाक म्हाका धाडिल्लो MSRTC म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचो वर्कशॉप जो पुण्याक आसा मेन सेंट्रल वर्कशॉप थंय आशिल्लो ताजे पयलीं ड्युरींग द कॉलेज पिरियड मदीं मदीं आमकां 8 दीस बी हांगा वताले खंय RA मिल कॉलनीची फ्लीट आशिल्लो सादारण 300-400 गाडयांचो गोरेगांव आनी वर्ली दोनी कडेन एक ह्या विकान एकदां हांगा गेले एकदां थंय गेले अशें आमकां हें पडटालें अर्दी बॅच हांगा अर्दी बॅच थंय 10-15 अशें आनी त्या प्रमाणे मागीर तें आमकां हें जालें एकूच एडवांटेज म्हाका अशी जाली की त्या टायमार म्हाका स्वताच्या हातान म्हाका इंजीन उगडें करपाचो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जी म्हाका फुडें केन्ना मेळची नाशिल्ली खंय प्रोडक्शन लेवलाक गेलो कितें केलो बट थंय कितें आशिल्लें तें इन्स्टिट्यूट दुसरे भशेन कट तूं तुजें ओपन केलो न्ही दोग जाण आमी दोगांनी जॉयंटली करप जॉयंटली केलें की तूं तें स्टार्ट करून दाखय तुवें कितें केलां तें हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स म्हणटा तो थंय मेळ्ळो हय आनी मागीर तुमी तो डिप्लोमा घेवन तुमी मागीर परते गोंया आयले परतो गोंया हय आतां म्हाका सांगात तेन्ना शिक्षणाक तुमी पळय भायर वताले हय ते कशे वताले हांगच्यान मुंबय हांगाच्यान मुंबय म्हण कितें जालें पयलीं बिफोर लिबरेशन हांव फुडल्यान पयलींच्यान उलयतां दुसरो आनी ऑल्टरनेटीव कांयच नाशिल्लो तुका एकूच रूट हांगा ओपन दवरलेलो इंडिया गव्हर्मेंटान वाया कारवार म्हणजे मुंबय वचपाक म्हाका 36 तास लागताले हांगाच्यान कारवार पणजेच्यान आनी बसीन वचपाचें मुद्दम कोण गाडयेन कोणाक शक्य नाशिल्लें न्ही गाडयेन थंय पावोवपाक थंय हांगाच्यान पोळ्यां गेलो पोळ्यां आमची बॉर्डर पोळ्यां 10:30-11 10:30 गाडी पणजेच्यान हांगा 10:30-11 पावताली पोळ्यां आमचें रोखडें क्लियर जातालें मागीर तेवटेन इंडियन हातून वचूंक जाय थंय एक सादारण अर्द किलोमिटर सुमार हातान धरून आमचे ते पयलींच्यो पत्र्याची बॅगां आनी होल्डॉल बी आशिल्ले पळय ते ओडीत रखडत आमकां तें तेवटेन वचूंक जाय आशिल्लें कुली बिली कोण ना थंय तांचे कडेन मागीर तो सगळी फॉर्मेलिटी कर तुजें कोण हें उगड तें उगड हाका ड्युटी पडटा ताका ड्युटी पडना अशें करून 100 रुपया व्हरूंक मेळटाले फक्त हय आनी मागीर आमच्यो कितें बाकीच्यांची अरेंजमेंट सगळे लोक करताले न्ही आनी तेवटेन वतकीच सादारण 1 ते 1.5 हांव कारवाराक पावतालो हें सगळें करून मागीर म्हाका कांयच ना मागीर थंय बस स्टँडार बॅगार बसून न्हिदो काडपाच्यो 4:30 5 आमकां हुबळीक बस हुबळीक ती बस धरपाची आनी जस्ट टायमार ती मागीर ती 10 पावताली हुबळीक 10:30 बेंगलोर ट्रेन येताली ती वता ती पुण्याक तेन्ना मिटर गेज अप टू पुना मिरज न्हय आनी सगळ्यो मिटर गेजी त्यो ती जर एक ट्रेन जर आमकां रातची चुकली दुसऱ्या दिसा दनपारां 3 म्हाका हुबळीक ट्रेन आशिल्ली रातभर उरलो मागीर खंय लॉजिंगान रावपाचें धरून 100 रुपयांनी कितें कितें आमी करतले आशिल्ले आनी तातल्यान त्यात तो मदीं ड्युटी घालतालो 20 रुपया 25 रुपया ताका ताळतंत्र नाशिल्लो ड्युटीक हें कितें अरे इम्पोर्टंट मरे काल ताका 20 रुपया अरे म्हाका मेळटात इम्पोर्टंट न्ही म्हजें सदांचें वापरपाचें पेन हांवें जर शेफर्स पेन व्हेल्लें म्हाका ड्युटी घाली म्हाका घाली ड्युटी ताणें 8 रुपया म्हणून हाका कितले पडटात पयशे हांवें म्हणलें हाका पडटा 17 रुपया ना ताका 50% 8 रुपया ड्युटी लाय म्हाका ताका आतां 8 रुपया कांय दिसना तेन्ना म्हणजे 100रांतले 8 गेले हांगाचे कापत धरल्या रेनकोट वय तुजो भायलो अरे म्हाका थंय मेळटात तसलें न्ही हांगा ना तें व्हरूंक मेळचें ना काडून दवर म्हालो मागीर म्हालो दी पयशे दी 8 रुपया घाले हें सगळें करून तुमी मुंबय रावन शिकून तो डिप्लोमा घेवन आयले आतां तुमी वता हें हांवें कित्याक विचारलें की तेन्ना गोंयांत लिबरेशनाच्या पयलीं
ज्यो गाडयो येताल्यो ह्यो सगल्यो फॉरेनच्यो आशिल्ल्यो. हय सामकी 100%. तुमी एक मनीस तुमकां वतना हें सगळें आपलें सामान बी घेवन वचप ड्युटी बी दिवप हें सगळें. ह्यो गाडयो पळय येताल्यो ह्यो कश्यो एकाच बरोबर विचारता हांव म्हणजे तुमकां सांगूंक बरें. ह्यो गाडयो येताल्यो कश्यो नंबर 1. वेगळे वेगळे गाडयांचे वेगळे वेगळे डिलर जाले आशिल्ले. तुमकां जाल्यार याद आसा जाल्यार ते डिलर कोण कोण आशिल्ले तितलें सांगा. कश्यो येताल्यो आनी डिलर कोण कोण. गाडयो सगल्यो भायल्यान बोटीन येवपाच्यो भायल्यो कळ्ळें. सगल्यो गाडयो बोटीन. डिलर म्हणजे आतां जे तुमी बोट खंय लागताली. बोट वास्को हार्बर. अच्छा कळ्ळें. जश्यो गाडयो येताल्यो तश्यो बाकीच्या लोकांचो पळय माल येतालो तोय बोटीनच येतालो. मुंबयच्यान न्हय भायल्यान त्या कंट्रीज ओवरसीज ओ थंयच्यान बोटी थंयच्यान बोटीन डायरेक्ट वास्को येताल्यो. वास्को येताल्यो. अच्छा आनी वास्को येतकीर मागीर तुवें त्यो क्लियर करपाच्यो. बाकीच्यान तो माल तसोच येतालो त्याच बोटीन. 3 बोटी भितर पोर्तुगेज आशिल्ल्यो तांच्यो पोर्तुगेज शिपींग. रवुमा म्हणून एक, इंडिया म्हणून एक आनी तिमोर म्हणून तांच्यो ओन बोटी म्हणजे पोर्तुगेज स्टीम लायन सिमची. ह्या बोटीन तुवें जर माल आयलो तुका 20% फ्रेट डिस्कावंट मेळटालो. तो कितें करताले पुर्तुगालाक हाडप स्पेशली इंग्लीश गाडयो. दुसरे कडले कशें आसा तें हांव नकळो केन्ना म्हाका तांचे डिलरां कडेन त्यो कळूं ना. पूण पुर्तुगेज इंग्लीश लोक गाडयो थंय हाडटाले ट्रान्सशिपमेंट करप आनी फ्रेश बुकींग करप. एक कॉम्पिटिशनाक प्रायस रिड्यूस करपाक एक नवी नवी वाया मिडिया काडटालो सोदून सो दॅट कमी केलो प्रायस. न्ही फ्रेट कमी जाली की हांगा कितें पयलीं भशेन पयलीं ते तितली डायरेक्ट फ्रेट लावन लायले त्या तशें कॉम्पिटिशन मार्केट तेन्ना तशी अश्यो गाडयो हाडपाच्यो. डिलर म्हूण कोण तसो कोणूच असो न्ही. तुका दिसलें आरे एक आयलो मरे हांगा कोण तरी एक आसा मरे गाडी हांगा हाडुया रे गाडयो हाडल्यो त्यो खपल्यो हे बरें लागना हें सोडून दिलें. तुका कोण विचारपी कोण नाशिल्लो. कोणें 4 गाडयो हाडल्यो कोणें 2च हाडल्यो. कोणें फुडें हाडलेच ना. कसल्यो कसल्यो येताल्यो गाडयो. पयल्यो पळय आतां तुका सांगतलो जाल्यार काकुल्याची पयलीं काकुल्यान 1916 केन्ना गाडी हाडिल्ल्यो कळ्ळें. तेन्ना ती बॉम्बेच्यान आनी तो मेन कॉन्ट्रॅक्टर. ताजे नंतर मदीं तांचो तें वर्ल्ड वॉराक लागून मातसो कितें गडबड जाली तांगेली ती कितें तरी आनी ताणें मागीर कॅनेडियन फोर्ड हाडल्यो. पयलीं कसल्यो हाडिल्ल्यो. फोर्ड अमेरिकन फोर्ड. अच्छा हो गाडयेन ताजे मदीं मागीर ताणें कांय गाडी हाडल्यो ना. मागीर म्हाका ताणें सिट्रॉन कितें हाडल्यात हांव नकळो सारकें याद जायना म्हाका काकुल्याची. खालोखाल आसा विर्जीन कार. विर्जीन कार कडेन म्हाज्या म्हायती प्रमाणे विर्जीन कार 1926-27 डिलर शेवर्लेटीचो. आनी चडशे तेन्ना कामियां पळय आहा ते चडशे शेवर्लेट. थोडे क्वचित खंय फोर्ड आशिल्ले पूण चडशे शेवर्लेट. थोडे ओल्ड्स मोबायल म्हणटा ज्यो व्हडल्यो पॉश गाडी आहा तांचेय कामियां आशिल्ले ओल्ड्स मोबायल. शेवर्लेटीचे मागीर हें दाखयता तुका हांव शेवर्लेटीचो विर्जीन काराचो. आनी मागीर तशे तरेतरेचे मागीर एक आतां हे आमचो तुका मडगांव काशिनाथ दामोदर नायक ते ताणें तो गाडये लायनींतलो मनीस न्ही. ताणें गाडी हाडल्यो 48 का 50 फ्रेझर म्हणून आनी गाय म्हणून ट्रक हाडले GUY गाय. ते 2-4 ट्रक हाडले ते आपल्याकूच वापरलेले म्हाका खपले ना ताजे ते हाडले ना फुडें. फ्रेझर एक 5-6 गाडी हाडिल्ल्यो. तातली एक गाडी आशिल्ली आमच्या तिमाप्पा कडेन हांगा हॉटेल खानावळ आशिल्ली पळय तिमाप्पा कडेन आशिल्ली. मागीर जालें तो ताका विचार तेन्ना कोण कंपनी विचारनाशिल्ली ताका कंपनी टार्गेटूय नाशिल्लो. तुवें कित्याक खपोवना तुवें मिनिमम वर हाडल्यो ना सोडून दिल्यो अशें. आनी तुका शोरुमाक जाय म्हणून ना ती कोण असो चलता तुका दुकानाचेर हें केलें. आतां पणजेन ते पळय हाजे मुखार फार्मासाचे ती तिकून पळय बाटा शॉप आहा थंय डिलर आशिल्लो. ताका कितें आहा आतां आसा तशें दुकान तें फक्त थंय बोर्ड चेंज जाला बाटा इंटरकॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड म्हणून. ताणें गाडी हाडिल्ली बॉर्गवार्ड 1954 आनी एक गाडी हाडिल्ली इफा म्हणून. इफा म्हणटा ती ईस्ट जर्मनीची गाडी. ती मागीर परती येवूं ना. ईस्ट जर्मनी मॅन्युफॅक्चर करतले गाडयो म्हाकाय खबर नाशिल्लें. म्हाका हालींच मागीर कळ्ळें
की हांव चवकशी करतालो की इफा खंयची गाडी खंयची केन्ना नांव आयकुना म्हणून मागीर म्हाका आतां हालीं कळ्ळें की ती ईस्ट जर्मनीची गाडी म्हणून ताणें त्यो 4-5 गाडी हाडिल्ल्यो तितल्योच त्यो नंबर पासून म्हणजे म्हाका पाठ आहा ते नंबर अजून ते बोर्गवाड नंबर ताणें हाडिल्ल्यो त्यो 3 गाडी हाडल्यो एक जी 5041 5042 2 गाडयो तातूंतली एक गाडी हाणें घेतिल्ली एमिसोर द गोवा म्हणजे आतां ते ऑल इंडिया रेडिओ एक ताजे कडेन आशिल्ली दुसरी हाडली ताणें ती ताजेच कडेन आशिल्ली ताकाच ती ताजी आशिल्ली 5191 दुसरी गाडी मातसो मॉडेल दुसऱ्या वर्साचो मॉडेल तो आनी मागीर ताणें त्यो हाडल्यो 3 ह्यो इफा 50 89 90 आनी 51 ह्यो 3 गाडी हाडल्यो त्यो मागीर त्यो कोणें घेतल्यो ते कितें आमकां तेन्ना आमी तशें सामकें हांव बुरगत न्ही कोणें घेतल्यो त्यो कोणें म्हाका कळूना पूण नंबर म्हाका त्यो आनी हांव स्कुलाक वतना त्यो गाडयो पार्क खंय कितें घरा कडेन कोण दवरना दारानूच हांगा तें ताच्या दारान तें रस्तोय ओपनूच न्ही तो तेन्ना कोण आशिल्लो ते आयल्यो दवरले ते केन्ना खपल्यो म्हणजे रस्त्यार गाडयो दवरपाची परंपरा आमची बरी पण न्ही हय सामकी सामकी डिस्प्ले न्ही पार्किंग न्ही डिस्प्ले पासून थंयच न्ही रस्त्यारूच न्ही आतां डिस्प्ले शोरूम जाय तुका तेन्ना डिस्प्ले रस्त्यारूच न्ही बरें आतां होच मनीस ताणें हें हाडिल्ली झुंडाप मोटरसायकली झुंडाप मोपेडां हाडिल्लीं ताणें मोपेड पयलें ताज्या पयलीं सुरवात मोपेडान जाल्ली जो फॉक्स वॅगनचो डीलर आशिल्लो रॉबर्ट हॅप म्हणटात तो ताणें व्हिक्टोरिया म्हणटा ती मोपेड हाडली 1953 सो हो मनीस मागीर येत ना न्ही ताका डीलर हाडली हो मनीस हाजें नांव हे डिलरशीप इंटरकॉन्टिनेंटल म्हणटा तो मातूश सिकेर हाजो शेजा गोंयचें ऑफीस आशिल्लें आतां पळय गव्हर्मेंटान पळय गेस्ट हावस केलां तो ताजो बंगलो कळ्ळें सपोज टू बी म्हणजे कानार गेला तेका इज व्हेरी थरो जंटलमॅन म्हणून कितें तरी ताजी फायनान्शियल भानगडी कितें जालें अशें करून आनी ताणें पुर्तुगेज तेंपार तेन्नाच ताणें सगळें वायंड अप करून तो गेलो आनी तो ताणें म्हाका तो गव्हर्मेंटाक लायबिलिटी कितें आशिल्ली ताका लागून तो गव्हर्मेंटा कडेन पावलो पूण तो ताजो तो मूळ बंगलो ताजो आनी ताणें तो लिजाचेर शेजागावाक दिल्लो ह्यो आतां पळय गाडयो येताल्यो आतां मडगांवचो डिलर आशिल्लो 2 डिलर मडगांवचे जाले एक डिलर पणजेचो जालो आनी कोण आनी खंय आसतलो ती जवळ 30% आतां पळय गार्डनाच्या ऑपोजीट स्कोडा आमची तेन्ना गाडी येयल्ली हांव कोणाक खबर ना स्कोडा येयल्ली म्हणून गार्डनाचे आझाद मैदानाच्या ऑपोजीट स्टुअर्ट सिल्व म्हण आशिल्लो तो स्कोडाचो डिलर हाडली ओग्योच म्हाका सगळ्यो 5 क 6 गाडयो आयल्यो आसतल्यो मिजरेबली गाडयो फेल जाली त्यो म्हणजे विकच्या पयलीं 4 म्हयन्यांनी गाडी कळमेल्यो वेळवेल्यो अशें म्हणजे व्हेरी बॅड फिनीश हातून त्यो कित्याक जाल्यो म्हाका नकळो आतां ती म्हणटा ती बरी आतां मडगांवा बाबा अमक्या कडेन 4 गाडयो आयल्यो व्हर्जिन कारा कडेन कळप कशें लोकांक तेन्ना मार्केटींग कशें करता मार्केटींग म्हणजे कितें आहा तूं त्या गांवचे एक कशें जातालें कम्युनिकेशन ना ह्या सिटीचो त्या सिटी असो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नाशिल्ल्यान पणजे अरे एक खबर आसा की ओपेल आपल्याक ओपेल अमको व्हर्जिन कार हाडटा पणजेकाराक दिसलें एक ओपेल घेवपाचें आहा न्ही तो मुद्दम न्ही पयलीं वचून येतलो ओपेल म्हाका एक जाय आशिल्ली केन्ना येतली तुमची आतां येवपा आसात त्यो फुडल्या बोटीर येतल्यो 10 गाडयो 6 गाडयो येवपाच्यो आहा तूं कसली गाडी जाय स्टेशन जाय तो सांगता तुका हांव कितें तो मागीर परतो तुका सांगूं येना गाडी पावल्या म्हणून तुवेंच वचूंक जाय फॉलोअप डिलरा कडल्यान फॉलोअप वचलोच ना मार्केटींग स्ट्रेटेजी करपाक डिलर केन्नाच तुज्या दारान आयलो ना की बाबा गाडी आयल्या घेता पळय ही गाडी घे डिस्कावंट कर हें कर तसलें कांय ना पूण गाडयो चडश्यो खपल्या पळय त्यो फक्त पर्सनल लेवलाचेर एक असो तो आनी एक एक्सटेंडेड इक्वेशन पणजेन डिलर धेंपो आनी काकुलो धेंपो ह्यो हाडटालो ऑस्टीन काकुलो फोर्ड कॉन्सोल इंग्लीश आनी अमेरिकन गाडयो आनी उपेंद्र काकुलो हिलमन हाडटालो अपार्ट फ्रॉम दुसरे 2-3 गाडी आशिल्ल्यो मॉडेल पूण त्यो कॉमन धाकट्यो गाडयां पैकी ह्यो गाडयो ताका लागून पणजेंतले बेतीन म्हापशा बी चडश्यो ह्यो गाडयो हांगा गाडी जाय एक घेवया गेले रे आनी बेतीन बी चडश्यो 90% गाडयो स्पेशली टॅक्सीवाले धेंपो आनी काकुलो कळ्ळें
तांचे तें आहा आनी आतां तुगेलो बँक फॉर्मेलिटीज आहा तुगेलो EMI भर आनी कर तेन्ना वरवल गाडयो इन्स्टॉलमेंटांनी व्हरताले ते 0%. पात्रांव म्हाका गाडी जाय एक वर रे ताणें गाडी व्हेली तो दर म्हयन्याक 200 रुपया 400 रुपया हाडटा दिता. EMI म्हूण करेक्ट होतो आनी तो 500 रुपया दी न्ही एक ह्या म्हयन्याक 1000 दिले आनी 15 दिसांनी 200 हाडून दिले. तुजो हिशोब दवरताले कोणें ड्रायव्हर कोण फोटोय नाशिल्ले विश्वासाचेर चलतालें. आतां मार्केटिंगाची तुका आनी एक गजाल सांगता काय बरी पळय. काकुल्याच्यो पयल्योच गाडयो आयली 1960 टाउन्स जर्मन ती फोर्डाची जर्मन गाडयो 2 डोअर गाडयो. एक मनीस मेर्शेचो नांव ताचें रामचंद पै. खुद्द रामचंद पै स्वता सांगिल्ली गजाल म्हाका. हांव म्हज्या तोंडान कांय सांगिना ताज्या तोंडांतलीच उतरां हांव तुका सांगता. अरे तुका सांगता म्हाजो कित्याक तरी अशीच गजाल टॉपीक ताजो. एक आयतार तो वो थिएटरा कडेन वता सिनेमा कडेन तेन्ना मोटरसायकलवाले भाड्याचे थंय उबे रावताले भाड्याक. वयर श्रीधर काकुलो गॅलरीन आहा म्हणजे मनोजाचो आजो. वयर पळयलो रामचंद खंय रे ते हांगा वता मातसो सिनेमा कडेन. थंय कित्याक वता तोरून तुका घरा वता हांव म्हाजे कडेन वता म्हणजे मोटरसायकल भाड्याक करता तेन्ना पायलट हो शब्द ना. मोटरसायकल भाड्याक करता वता घरा. मागीर गाडी ना तुज्या आज कितें जालां गाडी ना गाडी पयर दिली गाडी दिली हांव म्हजी व्हर मरे हांव काल नवे जावनूच आयल्यान येता अरे ना कर राव रे सांगता रे हांव पायतालो व्हरून तुका मातसो राव पळय तूं हांव येता सकल आयलो बस गाडयेन कितें तूं बस रे गाडयेन. हे पळय 4 गाडयो काल नव्या मॉडेलाच्यो नव्यो काडूच 4 आयल्यात दवरल्या पळय हाडून हांगा लावन दवरल्यात. एक घे वच अरे सांग ते सांग रे नाजाल्यार फाल्यां हाडून दवर पडटा हांगा फाल्यां हाडून दवर रे. हय आपूण म्हणटा गाडी घेवन घरा पावलो कोणाकूच खबर ना पयशे दिवना कांयच ना डॉक्युमेंटेशन ना कांय ना गाडी व्हेली. ताणें सगळें रेग्युलरायज केलें हो भाग वेगळो पूण दिवप कशी. अरे तुका रांदता कितें वर न्ही तूं वास्कोन गेलो जाल्यार चडशे तुका दिश्टी पडटा तशी 200ची गाडयो. ते मॉरीस वॉक्झॉल हय पयल्यो वॉक्झॉली पयल्यो खऱ्यो हाडटालो 200ची आशिल्ली ओपेल आनी विर्जीन काराची आशिल्ली वॉक्झॉल. ओपेल जर्मन जनरल मोटर्सचीच आनी वॉक्झॉल इंग्लीश. आनी वॉक्झॉल कंपनी बेडफोर्ड ट्रक करताले. बेडफोर्ड ट्रक आनी वॉक्झॉल एका प्लांटाचे वॉक्झॉल मोटर्स म्हणून कळ्ळें नांवूच तांचें वॉक्झॉल मोटर्स लुटन म्हणजे एक कंपनीचो एड्रेस दे आर मॅन्युफॅक्चरींग बेडफोर्ड ट्रक्स. कंपनीचें थंय डिसिजन हें जालें की एक हे मॅन्युफॅक्चर एकाच डिलरा कडेन आसतो तेन्ना कंपनीन ओपेल ताका दिली आनी वॉक्झॉल हाका दिली. कोणूच रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या कंपनीचो ऑफिशियल हांगा येवना कोणाची उलोवणी जावना तुका विचारूंक कांय ना येना तूं म्हणटा हांव एग्री जालो चल केन्ना पेपरांनी एडवर्टायजमेंट बी कितें येताल्यो हांच्यो. पेपरांनी एडवर्टायजमेंट क्वचित येताल्यो बऱ्यो मागीर सुरू जाल्यात त्यो म्हणजे कडेन आसा थोडी मागीर तुका दाखयता पळय त्यो कळ्ळें. थोडे म्हणजे पेपराच्यो एडवर्टायजमेंट आयल्यात त्यो हाज्यो आहात मागीर आयल्यात. सुरवातीच्यो आसा त्यो विर्जीन काराची आहा 1928 आनी एक तुका सांगता जी कोणाकूच खबर आसची ना. हे मांडवी हॉटेल मांडवी ओनर्स केणी दे वेर वन टायम डीलर्स ऑफ कार्स आनी SX आनी फिएट म्हणून गाडी हाडिल्ल्यो 1928 ते 32 ह्या काळान. हय आनी हें हांवें कन्फर्म केलें आमच्या वाईकण्या कडेन वचून तो सिनियर मोस्ट जाण आशिल्लो तोच आसा आनी ताणें कन्फर्म केलें येस म्हणालो. आनी तो पुंडलीक अनंत केणी पळय ताजें तें ताका ते म्हणटाले अंता म्हणून ताणें डिलरशिपाचें नांव आसा पुंडलीक अंता केणी. अनंताक अंता म्हणटाले तेन्ना म्हणून ते डिलरशिपूच बरयलें ती पुंडलीक अंता केणी म्हणून. ह्यो सगळ्यो डिलरशिपीच्यो पळय एडवर्टायजमेंट आसा
त्यो पळोवण्यासारकें आसा मजेशीर. म्हणजे तेन्ना कशी चलताली एडवर्टायजमेंट. आनी मिलिंद भाई कडल्यान आतां जगा वयल्यो गजाली आयकल्यो. म्हणजे गोंयांत कितले कितले डिलर आशिल्ले, कसल्यो गाडयो येताल्यो, कश्यो येताल्यो, कश्यो खपयताले, ह्यो एडवर्टायजमेंट येताल्यो. ताजे कडेन स्वता कडेन एक गाडी आसा. एक भाग एक ताजे कडेन स्वता कडेन एक गाडी आसा. ती गाडी कशी हांगा आयली आनी ती गाडी मेंटेन तो कशी करता, कित्याक त्या गाडये खातीर ताजें नांव आज जगाचेर पावलां. हें पळोवया आमी फुडल्या एपिसोडांत.